जुवांवा पोरमोणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 8 ओळी 1 ते 30. प्रदुवरान सांपडलोली बायल. आनी जेजू जैतुनाच्या दोंगरार गेलो आनी भोव सकाळीं तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो. सगळो लोक ताचेशी जमलो आनी बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. धर्मशास्त्र्यांनी आनी फारिजेवांनी प्रदुवरांत सांपडलेले एके बायलेक हाडली आनी मोदें उबी केली. तांणी ताका म्हळें, गुरुजी, ही बायल आतांच परदुवार करता थंयच आसतना सांपडल्या. शास्त्रांत मोइजेसान असल्या बायलांक फातरावन मारूंक आमकां फर्मायलां. तर तूं कितें म्हणटाय? जेजूक ताच्या जबाबान धरून ताचेर आरोप मांडचे खातीर तांणी अशें विचारलें. ओडव घालून जेजू आपल्या बोटान जमनीर भरोवंक लागलो आनी ते ताचे कडेन विचारीत रावले. देखून उबो रावन ताणें तांकां म्हळें, तुमचे मदें जाका पातोक ना तो तिचेर फातर मारूंक पयलो जावचो. आनीक एक पावट ओडव घालून तो जमनीर भरयत रावलो. हें आयकून ते सगळे एका फाटल्यान एक कोडसरूंक लागले. ओदीक जाणटे ते पयले गेले. एकलोच उरलो जेजू आनी मोदें उबी आसली थंयच ती बायल. नव्यान नीट जावन जेजून तिका म्हणलें, बाय, ते खंय आसात? कोणेंच तुजेर खास्तीचें फर्मोण मारूंक ना मू? तिणें म्हणलें, कोणेंच ना सायबा. आनी जेजून म्हणलें, हांवूय तुका आतां गुन्यांवकार म्हणना. वच आनी ह्या फुडें आनीक पातोक करूं नाका. जेजू संवसाराचो उजवाड. उपरांत जेजू नव्यान लोकांकडेन उलोवन म्हळें, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करतात तीं काळोखांत चलचीं नात, पूण तांकां जिविताचो उजवाड आसतलो. तेन्ना फारिजेवांनी ताका म्हळें, तूं तुजेच विशीं गोवाय दिता, तुजे गोवायकेक मोल ना. जेजून प्रतिपाळ केलो, हांव म्हजेच विशीं गोवाय दितां जाल्यारूय म्हजी गोवायकी अस्सल खरी, कारण हांव खंयचो आयलां आनी खंय वेतां तें हांव जाणो. पूण हांव खंयचो आयलां आनी खंय वेतां तें तुमी नकळोत. तुमी मनशा स्वयंबाचे नदरेन मुनसुबी करतात. हांव कोणाचीच मुनसुबी करिना. पूण मुनसुबी करीन जाल्यार म्हजी मुनसुबी अस्सल खरी, कित्याक हांव एकलोच ना. जाणें म्हाका पाठयलां तो म्हजो बाप म्हजे बरोबर आसा. दोगां मनशांचें गोवायकेक मोल आसा अशें तुमच्या शास्त्रांत बरयल्लें आसा. हांव म्हजेच विशीं गोवाय दितां आनी जाणें म्हाका पाठयलां तो म्हजो बाप म्हजे विशीं गोवाय दिता. त्या पासत तांणी ताका म्हळें, तुजो बाप खंय आसा रे तो? जेजून जाप दिवन म्हळें, तुमी म्हाका वळखोनात आनी म्हज्या बापाकूय वळखोनात. तुमी म्हाका वळखल्लो जाल्यार म्हज्या बापाकूय वळखतलीं आसल्यात. हीं उतरां देव मंदिरांत शिकयतना धर्मदानाचे पेटेशी तो उलयलो, पूण ताचो वेळ अजून पावूंक नासलो देखून कोणेंच ताका धरलो ना. हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जायना. आनीक एक पावट जेजून तांकां म्हळें, हांव चल्लों आनी तुमी म्हाका सोदतल्यात आनी तुमच्या पातकांत तुमी मरतल्यात. हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जायना. जुदेवांनी म्हळें, हांव वेतां थंय तुमच्यान येवंक जायना अशें तो सांगता म्हणटच तो आपलोच जीव दितलो म्हूण तो सांगूंक सोदता काय? ताणें तांकां म्हळें, तुमी सकयलीं हांव वयलो
तुमी ह्या संवसारांतली, हांव ह्या संवसारांतलो न्हय. तुमी तुमच्या पातकांनी मरतल्यात म्हूण हांवें तुमकां सांगलां, कित्याक आसा तो हांवूच म्हूण तुमी भावार्थ धरिना जाशात जाल्यार तुमच्या पातकांनी तुमी मरतल्यात. तांणी ताका म्हणलें, तूं कोण तर? जेजून तांकां जबाब दिलो, पयलींच थावन हांवें तुमकां सांगला तोच. तुमचे विशीं जाय तें सांगचें आनी निवाडचें आसा, पूण म्हाका पाठयला तो सत्यवन. आनी जें हांवें ताचे कडसून आयकलां तेंच हांव संवसाराक सांगतां. तो बापाची खबर सांगता म्हूण तीं समजूंक नात. त्या पासत जेजून म्हणलें, तुमी मनशाच्या पुताक उबारतल्यात तेन्ना तुमकां हें कळोवन येतलें की आसा तो हांवूच, आनी म्हजेच वस्तूंगी हांव कांय करिना, पूण जशें बापान म्हाका शिकयलां तशें हांव उलयतां. आनी जाणें म्हाका पाठयलां तो म्हजे सोबे आसा. ताणें म्हाका एकलो सांडूंक ना, कित्याक ताका मानता तेंच हांव सदां करतां. तो अशें उलयलो तेन्ना जायत्यांनी ताचेर भावार्थ दवरलो.